12 ते 13,000 जे फायलीज पेंडींग आसा म्हाका दिसता त्यो क्लियर जाता विच इज पीपल फ्रेंडली. दुसरें असलें ते फॉर द गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट आमकां कन्वर्जन सनद आनी हाका पयशे भरचे पडटले. म्हणजे वन डिपार्टमेंट वॉन्ट्स टू पे फॉर द अदर डिपार्टमेंट सगळे इवन दो फॉर द म्युन्सिपालिटी आनी पंचायत हाच्या खातीर सुद्दां जे पयशे भरचे पडटाले पळय डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हे कॅन्सल केल्या आनी डायरेक्ट ती कन्वर्जन फीज भरिनासतना ताका परमिशन दिवप जेणे करून प्रोजेक्ट फास्ट ट्रॅक जातले. बरेचशे फावटी प्रोजेक्ट जे आसा ही कन्वर्जन फीज भरपाक 2-2 महिने 3-3 महिने उरता. ही दोनच डिसिजनाच्या कॅबिनेटान आसता. ते बरे ऑडिटर म्हटलं तेणे आयज क्लिक करपाक कित्याक जाली म्हाका दिसता मरे गव्हर्नर तो तेजो रायटीचेर हांव उलयना. म्हटल्यार आज जो कितें हावजान प्रकार जालो गव्हर्नर हावजान आसतना थंय कितें तरी फ्लॅग दाखोवप आनी कितें दाखोवप जे सिनियर असतात सगळ्या जाणांक रुल्स खबर आसात आनी ताचे अशा पद्दतीचे अनप्रेसिडेन्शियल वागप हें योग्य दिसना. त्या खातीर तेंच्यांनी खंय तरी जे रूल आनी हे तें वाचपाची गरज आसा. रेस्ट ऑल गव्हर्नरान कितली स्पीच वाचप आनी कितें तेजेर हांव कितें उलयतां तें गव्हर्नरान उलोवप. कित्याक गव्हर्नर आसतना कितें तरी म्हाका सांग कसले तरी फ्लॅग बीग दाखयले इट इज अनप्रेसिडेन्शियल रुलान बसना. त्या खातीर स्पिकरान कितें तरी तेजेर योग्य तो निर्णय डिसिजन कितें तरी घेवपाक जाय.